बापाचे अनेक बुधाचे अनेक पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग अनेक पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणानो, बायगेवन फ्रांसीस शावेराचे पोरवेक आमी तयार जातना आयज नोवेनाच्या 7व्या दिसाक आमी पावल्या. आयच्या सेवा धर्मांचो विशय बायगेवन फ्रांसीस शावेराचे देखीन अंतर करिनासतना सगल्यांक सेवा दिवया. पातका वरवीं मनशा मदें अंतर कोत्तल्यो वण्टी मोडून उडोवंक आनी मनशा कुळाक एकचाराच्या आनी मोगाच्या बांदपासान एकठांवंक जेजू ह्या संवसारान जल्म घेतलो. संवसारान जियेतना तरेतरेच्या मनशांक तो भेटलो. गरीब, दुर्बळ, गिरेस्त, पातकी, विदेशी, दोन शास्त्री असल्या मदीं ताणें आपलो वावर केलो. कोणेच मदें भेद भाव वो अंतर करिनासतना सगल्यांक सजमता ते भाशेन शिकोवन दिली. आपल्या 12 शिसांक विचून काडटना पुर्यान तांचो वार धंदो वेवसायेन पळयनासतना सगल्यांक आपलो पाटलाव करूंक आपयले आनी तांकां फावो तो मान दिलो. निमाण्या जेवणान पुर्यान आपलो गात घेवचो आसलो ताचे पासून ताणें पांय धुयले. असलेच सेवेचें मोन आमी आपणावूं कोणाच मदें अंतर करिनासतना जेजून केलां तशेंच आमी करूंक हे मिसा बलिदानान आमकां देवाची कृपा मागुया. बाबा भयणीनो, जशें हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी एकामेका सोबें करात. ही आमकां जेजूची आज्ञा जेजून आपल्या आपोसलांक आपल्या शिसांक आनी कामकांय दिली. ही आज्ञा फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान पाळ्ळी आनी जेजू भाशेन अंतर करिनासतना सगल्यांक दुबळ्यांक पांगल्यांक ल्हानांक व्हडल्यांक ताणें एक सारकी सेवा दिली. आमच्या जिवितान हेंच आमकां करूंक आयचो विशय आमकां उस्कायता. म्हणून आमच्या जिवितान सोबार पावटी हें करूंक आमी चुकता आनी चुकल्या. आमच्या गौरवाक लागून आपस्वार्थीपणाक लागून आमकां बरें दिसता, आमकां जंयसर फायदो आसा थंयसरूच आमी आमची गोडे सेवा दिल्या, थंयसरूच आमी घुस्पान उरल्या.
म्हणून असल्या सगळ्या चुकीचे हे वेळार उगडास करून दूख धरून देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या पासून भाग्यवन सदांच सांकवार मोरे सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा आख्खे तुजे पोरजेचो वडील जावन आनी उतरान आनी देखीन तिका चलोवन व्हरूंक आनी कुर्बेन तिची सेवा करूंक भाग्यवन फ्रांसिस्काक तुवें विचून काडलोय. ताचे विनोतीन तुजे पवित्र शुभेच्छा घोवळ्यांक आनी तांचे आदीन केल्ल्या इंडांक दोळायन सांबाळ आनी सासणाचे सोडवणीचे वाटेन चलय. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्मेच्या एकवडान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाचे सासणांक. दानियल प्रवाद्याचे पुस्तका वेलें वाचप. दानियलान म्हणलें, राती दर्शनांत हांव हें पळयतालो. अंतराला वेलीं चारूय वारीं व्हडले समदिराक हालयतालीं. त्या समदिरांतलीं 4 व्हडलीं आनी जिन्सां भासाचीं जनावरां भायर सरलीं. पयलें शिवा भाशेन दिसतालें, पूण ताका गिदाचे पाकोटे आसले. हांव पळयतना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनी वेलें वयर उबारलें आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर हांवें देखलें. तें वांशेला पोरी एक बूज वयर करून उबें रावलोलें. ताचे तोंडांत दांतां मदें 3 बोरी आसल्यो. ताका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी बिबटे वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें. ताका पाटीर सुकण्याचे 4 पाकोटे आसले. 4 तकल्यो आसल्यो आनी ताका अधिकार दिल्लो. उपरांत रातच्या दर्शनांनी आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें. एक 4थें जनावर हांवें देखलें. तें बेसुरवाणें आनी भिरांकूळ आनी एकदम बोलिश्ट. ताका व्हडले लोखंडाचे दांत आसले. सगळे चाबून तें पिठो करतालें आनी उरलोलें तें आपल्या पांयां पोंदाक माडयतालें. आदले जनावरां परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं. हांव हे शिंगाक पळयतना तांचे मदलें एक धाकटुलें शींग भायर सरता तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयले तेगांक उमटून काडलीं आनी हे शिंगाक मनशां भाशेन दोळे आसले आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिंवासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका आसनार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा पोरीन धवें. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें शिंवासन एका उज्याचे आगट्या पोरी आनी ताचीं चाकां
जोडटे उज्यापुरी. ताचे मुखायली एक उज्याची नोट व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं. तें शींग सांगतालें त्यो बडायो म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना ते जनावराक मारलें आनी ताचे कुडक्यान कुडके केले करून ताचे उज्यांत उडयलें. हेरां जनावरांची पदवी काण घेतली, पूण थोड्या नेमलोल्या काळाक तांकां आनी वेळाक जिवंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेडून पळयत रावलो आनी मनशाचे पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो कालां युगां आदलेशीं आयलो आनी ताका ताचेशीं व्हेलो. ताका दिलो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण आनी सगळे परजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी शासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसंतोण जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी पुरी. ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाचे शासनाक. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाचे शासनाक. पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराक वाखाणात. पृथ्वी वयर वाडटात ती तुमी सगळीं सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाचे शासनाक. उदकाच्या झोरीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. समुद्रानो आनी झोरीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाचे शासनाक. दोऱ्यांतले मोनजातीनो आनी उदकांत जियेतल्यानो सर्वेस्पराक वाखाणात. अंतराळावेल्या सुकण्यांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. रानवट आनी गोरवाशी मोनजातीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाचे शासनाक. शिव वर्तमानाक उबी रावया. गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. अंजिराच्या झाडाक आनी हेरा सगळ्या झाडांक पळयात. तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडलोल्यो तुमी पळयतोच देवाचें राज लागीं पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हें सगळें घडल्या बगर ही सोसोत अंतरची ना.
स्वर्ग आनी प्रिथूम सोरतली पूण म्हजी उतरां सोरची नांत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने बाकानी तुका क्रिस्ता. बाबा बिणानो आयचो सेवा धर्म बागियोन फ्रांसीस शावियराचे देखीन अंतर करिनासतना सेवा दिवंक आमकां उलो करता. सेवा आमच्या धर्माची एक मुखेल शिकवण वा आमच्यान म्हणूंक जाता मोग. आनी जेजून सेवा कशे भाशेन करची ती दर एका आपल्या पाटलावदाराक देख दिवन दवरल्या. शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजून म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें समजल्यात मू. हांव तुमचो गुरू आनी सोमी जावन हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. जेजून केलें तशें आमी करूंक आमकां आपोवणें आसा. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग करचो अशें आदल्या करारांत शिकवण आसली. आनी जेजूक विचारलें तेन्नाय जेजून सांगता आसतना सगल्यावन पयली आज्ञा खंयची, देवाचो मोग करूंक सांगलें. आनी मागीर हेंय सांगलोलें, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. आनी आपल्या जिविताच्या शेवटाक पावता आसतना जेजून शिसांक आज्ञा दिवन म्हणलें, हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. निस्वार्थीपणान पेल्याची सेवा करूंक जेजून शिसांक आज्ञा दिली. आनी अशें आसतना आयचो सेवा धर्म बागियोन फ्रांसीस शावियराक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून अंतर करिनासतना सेवा करूंक आमकां उलो करता. वा आमी म्हणुया भेदभाव करिनासतना सेवा दिवंक आमकां उलो करता. आमच्यान अंतर करिनासतना जिवंक जाता काय? आमी आमच्या जिविताचेर वा आमचे वागणुकेचेर नदर मारली जाल्यार आमी पळयतले, आमी घरांत आसतना जावं आवय बापूय घडये एकल्या भुरग्याक बरी करतात, एकल्याक मातशी घडये उणी बरी करतात. घरा भायर गेल्या उपरांत हांव ह्या घरांतलो जाता, तो त्या घरांतलो जाता. मागीर घरांत समुदाया भायर गेली जाल्यार आमी ह्या समुदायांतली, ती त्या समुदायांतली. ताचे भायर गेली जाल्यार ह्या वाड्यांतली, त्या वाड्यांतली, मागीर गांवांतली, मागीर राज्यांतली आनी अशें देसांतली. वेगवेगळे तरेन आमचे मदें आमी अंतर करीत आसता. आनी अशें आसतना आयज जेजू आमकां उलो करता, आमी जर सेवा दिवंक सोदता जाल्यार अंतर करिनासतना आमी सेवा दिवंक. हें भोव व्हड आव्हान. हांव म्हज्याच जिविताचेर वा म्हजे वागणुकेचेर नदर मारीत जाल्यार सेवा दिता आसतना एक एक पावट मनशाचें तोंड पळोवन सेवा दिवंक ताळणी येता. कोण कशे भाशेन वागता वा कोण कशे भाशेन उलयता ताचेर आदारून घडये म्हजी वागणूक जाता वा ताचेर आदारून घडये म्हजें आदार दिवप जाता. आनी हाका लागून बाकीन जाकोब आपले चिटीन म्हणटा दुसऱ्या आवेस्वरान, तुमी सेवा करतात तेन्ना वा तुमची वागणूक गिरेस्ता सरशी एके भाशेन आनी गरिबा सरशी एके भाशेन जावची न्हय. बागीन पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता 12व्या आवेस्वरान 9वे वळीन, तुमचो मोग दोंग नासलेलो जावन दी. लेट युअर लव बी विथावट ब्लेमिश. कसलीच भितर खोड आसूंक उपकारना. तोंडाक पळोवन, गिरेस्कायेक पळोवन, ओ घडये त्या मनशाचे पोजिसांव पळोवन तसले तरेन सेवा करता. ती सेवा देवाक मानता तसली न्हय. देवाक मानता ती सेवा अंतर करिनासतना आनी निस्वार्थीपणान केल्ली सेवा. आनी अशें करूंक भोव आवगड. पूण जो मनीस क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हूण जागृतायेन जियेता, क्रिस्ताचे आज्ञेची जागृताय दिसपटी आपणाच्या जिवितान दवरता. म्हणजे जेजून सांगला, करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो न्हय, वा तुका बरी करतात तांचोच तुवें मोग करचो न्हय, पूण आपणें केला तसो तुवें तुज्या पेल्याचो मोग करतो. जेजून कोणाच मदें अंतर करूंक ना. देखून आयच्या पयल्या वाचपाच्या शेवटाक पर्यंत आमी आयकता, वेगवेगळी मनशां सगळ्या पर्जांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. जेजून सगळ्यांक आमंत्रण दिलें वा सगळ्यांक सोडवण फावो केलें. हें दर्शनान म्हणटा दानियेल प्रवादी पळयता.
पूण जेजूच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा उदेशी दर एका मनशाक आपणाचे सोडवणेंत जेजून देवान वांटो दिलो. कोणाकूच कसलीच अंतर करूंक ना. देखून बाबा भयणानो आयचा सेवा धर्म आमकां सेवेची मनशां जावंक आपयता आसतना अंतर करिनासतना सेवा करूंक आपयता. आमी सगळीं सेवा करता. घडये पेल्याची सेवा करता, आमचे भोंवतणी आसात तांची गरजेवंतांची आमी सेवा करता. आनी हें करता आसतना आयचो सेवा धर्म आमच्या ह्या सेवेच्या मनाचेर थोडेशें लक्ष मारूंक आमकां उलो करता. घडये आमी ना कळटा आमी घडये फकत आमकां बरी दिसतात तांचीच सेवा करता. घडये ना कळटा आमचे लागीं बरे भाशेन उलयतात तांचीच सेवा आमी करता. घडये आमच्या मनान अमकीच मनशां बसलेलीं आसात तांचीच घडये आमी सेवा करता, तांच्याच आदाराक आमी पावता. आयचो सेवा धर्म आमकां अंतर करिनासतना सेवा करूंक आपयता. कसलेच तरेचो अंतर आमी करूंक उपकारना. आमी म्हणलां तशें अशें करूंक भोव आव्हान, भोव व्हड आव्हान. देखून आमकां जण एकल्याक दिसपटी जागृताय आसची गरज आसा. हांव कितें करता, हांव कोणा पासत करता आनी हांव कित्याक लागून करता. हांव कितें करता, हांव सेवा करता. आमी सगळीं सेवा करता. हांव कोणा पासत करता, खंयच्या मनशा पासत. फकत म्हाका बरी लागतात तांकांच, घडये म्हाका आदार करतलीं तांकांच आनी हांव कोणा पासत करता. जरी तर हांव सेवा करता जाल्यार हांव ती जेजू पासत करता. देखून ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना ह्यो तीन चिंतनां आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरुया. हांव कितें करता, हांव सेवा करता. हांव कोणाची करता, हांव सेवा करता जाल्यार गरजेवंताची सेवा करता. हांव कोणा पासत सेवा करता, हांव जेजू पासत सेवा करता. जेजून म्हणलां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 25व्या आवेस्वरान 40व्या ओळीन जे तुमी ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. देखून अंतर करिनासतना ल्हानांतल्या ल्हानाची सेवा करूंक जेजू आमकां जण एकल्याक उलो करता. तर ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना हेंच करूंक देवाची कृपा आमकां मागता आसतना बागयोन फ्रांसीस शावेराक आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. अशें सांगतात तो हांगासर गोंयांत वार करता आसतना 1542 वर्सां जेन्ना हांगासर भूक पडलेली तेन्ना ताणें अंतर करिनासतना गरीब दुबळ्यांची व गरजेवंतांची सेवा केली. जेवण मेळनासलें तांकां जाता ते भाशेन जेवण पावत केलें. जेन्ना परदेसांत ताका आसतना वशाची पिडा आयिल्ली तेन्ना अंतर करिनासतना ताणें तांची सेवा केली. देखून बाबा भयणानो हो भाग्यवंताक आमी मान दिता तेन्ना तो आमकां देखूय जाता. जेजून केलें तशें ताणें केलें तशें आमी आयज ताचे विनोतेन देवाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. उबे रावया. बाबा भयणीनो, जेजून सेवा समेस्तांची केली ह्याच भाशेन आपल्या शिसांक ताणें आज्ञा केली. जेजून केलां तशेंच जेजूच्या शिसांनी केलें. जेजून केलां तशेंच बागयोन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांतल्यान केलें. आनी आयज आमी दर एकलीं क्रिस्तांवां जेजूची पाटलावदारां आमकां तो संदेश जेजून केलां तशें आमी करूंक एकामेका सोबें अंतर करिनासतना सेवे साखळेची मनशां आमी जावं. तर हीच सेवा एकामेका सोबें आमी जेजू भाशेन करूंक आमकां त्याच जेजूची कृपा ह्या वेळार मागण्यांतल्यान आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजेचे सेवेंतल्यान आपलें मुणयारपण चलयतना सगल्या सोबें एकसारकेपणान वागून आनी अदीक करून समाजांत उणो मान आसलोल्या सोबें अदीक मोग दाखोवन तांकां बाबार्थाचे दिशेन वाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी
सगळे तरेचो भेदभाव पयसावून अदीक करून गरीब दुबळ्यांक आनी गरजे वतांक फावो आसलेल्यो सवलत्यो एकसारकेपणान मेळूंक फावो आसलेले उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती भाव भयणांनी दुसऱ्या धर्माच्या लोकां मदें जेयतना तांचे मदें कसलीच धर्माची अंतर करिनासतना तांकां फावो ते मानान लेखूंक तांचे सवें इश्टागतीन जिवूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दर परगटणेच्या वावरांत मिसळ आसलेल्या सोमेस्तांनी जेजूचें मन आपणावून आपलो वावर करून जावं शिक्षणीक मोलार दोतोनीच्या मोलार तशेंच सोमेस्ताच्या बाबार्थाची आकारणी करतना मोगान आनी सेवेच्या मनान आपली जबाबदारी पालूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बोधोयाळ आनी काकलूत सारा बापा, सेवे साखरेचें जिवीत जावन आसा आमच्या क्रिस्ती धर्माचें आनी आमच्या क्रिस्तांवपणाचो एक मोलादीक शेगूण. हो शेगूण आमच्या जिवितान आमी आपणायता, जेजूक आमी गोवाय दिता. तर ह्याच शेगुणांतल्यान आमी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां कृपा आमच्या खालती मागण्यांतल्यान तुजे मुखार आमी घातल्यान दयन ती स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोशा भाव भयणो, मोशान एक तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाते पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्विस्पोर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, भाग्योन फ्रांसीक शावेराच्या उगडासाक वाखाणेचो येवन आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आतांच्या आनीक फुडल्या वायटांतली आमकां निवार. आनीक जशें तुज्या भाग्यवंतान आपल्या इंड्याची जतनायेन सेवा चाकरी केली तशेंच आम्हा समेस्तांक आमच्या गवण्या सांगाता त्याच इंडाचे सेवेक आमचें जिवीत भेटोवंक कृपा दी. हे आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्विस पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयीन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती उसारता. खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सांवती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक विच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी गांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराची हें रगत. पातकांची बोगसणे मेडच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good por gotoya. Sumia Jesu ami hodogata. Ani ekazitle prieta. Title pati tu voi povanie sor. Ami tuce moron porgota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनीक पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनीक ओ जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनीक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनीक जेजूची कूड आनीक रगत शेवतल्या आम्हा समस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुकामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता.
अंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागियोन सुजे बागियोंत धोर दुता बागियोन फ्रांसीस शावियरा आणि सर्व काणी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो एकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक माफी जावं तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान उतरयता तर आमकां तुजे उद्दार काकलुदेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वडाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनांचे ससनांक सोम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेडी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेडी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेडी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काढाती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कमुन्यांव घेवंक दोनी बाजूंनी फुडें सरचें While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए Gesù,
आमचे दोळे दाबूया आणि ओकेपण सांबाळुया. काळजान शिवलेल्या जेजूचे आसने अनुभवया आणि ताका दिन वाचूया. उभे राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा भो मोगळ बापा, भाग्योन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोल्या तुझ्या मोगान थांबोन आसलोल्या कोस्टां वावरांनी ताणें तुजे पवित्र सभे खातीर आपलो जीव करचिलो. आमी आतां घेतिल्ल्या त्या संस्कारा वरवीं तोच मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं खतखत्यार मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. आयज आमचे मदीं होली ट्रिनिटी आनी जॉन द बॅप्टिस्ट तशेंच बेतालबादी आनी कोलवा ह्या फिरगोजीची भाव भयणां आसात. आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या पाद्री एंथनी रॉड्रिगीस आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या फादर एंथनी कार्वालो हांकां आमचे दिनवास. तशेंच हॅन्सली आनी सांगात्यांनी गायनाची मांडवळ केल्याय तांकांय आमचे दिनवास. आयज भाग्यवान फ्रांसीस शायराच्या नोवेनाचो 7वो दीस. दिसपोट्या मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळी 6 वाजता 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30 आनी 5. इंग्लीश भाशेन मीस जातले 6:15. फेस्ताच्या दिसाक मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळची 4:45, 5, 6:15, 7:30, 9:15 आनी पोरबेचे मीस जातले 10:30 वरांचेर आनी उपरांत 3:15, 1, 2, 3,
4, 5 आनी इंग्लीश भाशेन निमाणे मीस जातले 6 वरांचेर. कोमसाराक तुमच्यान बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते सकाळी 5:30 ते 11 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. कोमसाराचो साक्रामेंत 2 आनी 3 तारखेक फकत सकाळीच आसतलो. परबेच्या दिसा कुमसारां आसची नात. फुलां भेटोवंक वा फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली वस्त मेवत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचचें आनी कळोवचें. कसली दुबाई वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिसीन कळोवचें. तुमी बागयोन फ्रांसीस सायराचे रॅलिकेचो उमो घेवन भायर सरतात थंय आमचे दियाक भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करूंक घेवंक येता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेन पवित्र संस्काराची भोसवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेन भोक्तीपणान भाग घेतलेल्या तशेंच हे वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस मोटवाशी भयणान पासत भेटवलेलो दीस. तशेंच दनपारां 12:15 कन्नड मीस आसतले. डिसेंबराचे 3 तारखेक 11 वाजता पोर्तुगीज भाशेन मीस जातले आनी दनपारां 12:15 यात्रेकारांचे मीस आसतले. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बापानीक पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडोवकार. बागयोन फ्रांसीस सायराच्या नोवेनाचे मागणे सांगाता करुया. बागयोन फ्रांसीस सायरा जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतेन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वकांटाव. आमेन.